चोर कितलोय हुशार असलो तरी तो सदाच काय पुरावे सोडून वता असे म्हणतात। चोरी करून पळ काढताना मोबाईल बाहेर काढलो आणि हे चोर फसले। जेन्ना वतना दरोडेखोरान आपलो मोबाईल बाहेर काढलो तेन्ना मोबाईलाचेर मुखाल्ल्यान येवपी गाडयेच्या लायटीचो उजवाड पडलो आणि मोबाईल चमकलो। थंयच ह्या ब्लाइंड केसीचो तपास लावपाक मार्ग मेळ्ळो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। बायणातल्या चामुंडा आर्केड इमारतीच्या 6व्या माळयेवयल्या सागर नायक हांच्या फ्लॅटात मंगळारा 18 नोव्हेंबरा फातोडे 2.5 वरां मजगती 7 दरोडेखोरांनी दरोडो घालून भांगर रुपयाचे अलंकार आणि लाखांनी रुपयांची रोख रक्कम लुटून पळून गेल्ल्या 7 जणांच्या तोळयेचो सोद घेवप पुलिसांक व्हड आव्हान आशिल्ले। लुटमारांनी टोपी आणि मास्क घालून आपले तोंड लिपोवन दवरले, जाका लागून पुलिसांक तांचो शोध घेवप कठीण जाल्ले। ही एक ब्लाइंड केस आशिल्ली, पण मुरगांव पोलीस स्टेशनाचे निरीक्षक शरीफ चेकीस हांणी बायना रवींद्र भवन लागसारचे सीसीटीव्ही फुटेजाची खूप बारीकसाणेन तपासणी केली। तातूंत तांकां एक मनीस चलत वतना दिसलो आणि मुखारच्यान येवपी गाडयेच्या उजवाडात त्या मनशान काडिल्लो मोबाईल फोन चमकलो। हाका लागून पुलिसांक क्लू मेळ्ळो आणि तपासाची दिका बदलली। अधीक्षक टिकम सिंग हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलिसांनी त्या वेळचो मोबाईल डम डेटा काढलो। हातूंत त्या वाठारात एक मोबाईल नंबर सक्रिय आशिल्लो आणि काय लोकांकडे संवाद साधता हे स्पष्ट जाले। ह्या तंत्रीक माहितीचेर आदारून पुलिसांनी दरोडेखोरांचे लोकेशन सोदून काढले। वैभव नायक आणि निरीक्षक जितेंद्र नायक हांच्या नेतृत्वाखाला मुंबई कल्याण हांगा पुलीस पंगड धाडलो। दुसरो पंगड ओडिसा धाडलो। कल्याण वाठारात दरोडेखोर रावतात हे स्पष्ट जाले उपरांत नदर दवरली। ह्या वेळा चौकशे उपरांत दरोडेखोर भिवंडी रावतात हे स्पष्ट जाले। पुलिसांनी वेगवेगळ्या मार्गान तपास करून 7 जणांमधल्या 6 जणांक मुंबईच्या कल्याण भिवंडी हांगच्यान अटक केली आणि तांकां गोंयांत हाडले। दरोड्यात चोरिल्लो चडसो माल पुलिसांनी जप्त केलो। 7वो दरोडेखोर अजून फरार आसा। ह्या 6 जणांमधलो एकलो सागर नायक हांचे कडेन काय महिने भेळपुरी आणि सामोसा विक्रीचे काम करतालो। तानेच ह्या दरोड्याचो कट रचलो आणि हेर वांगड्यांक घरात पैसे आणि भांगर आशिल्ल्याची माहिती दिली आणि दरोडो घालो। पुलीस ताचो सोद घेता। तो ओडिसा गेल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा, ते प्रमाण पुलीस तपास करतात। बायना प्रकरणात कुटुंबियांनी चोरयेचो मास्टरमाइंड आशिल्ल्या कामगाराचे व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ले। खूपशे लोक बिराडकारांचे वा कामगारांचे व्हेरिफिकेशन करिनात। हाका लागून अशी घडणूक घडल्यार गुन्यांवकारांचो सोद घेवपाक वेळ लागता। सगळ्यांनी आपले बिराडकार तसेच कामगारांचे व्हेरिफिकेशन करप गरजेचे आसा। पुलीस आणि सामान्य जनतेमदी संवाद आसचो म्हणून विविध उपाययोजना आसात। ह्यान फुडें त्यो आनीक प्रभावीपणान राबयतले, तशेंच रातच्या वेळार नाकाबंदी वाडयतले। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।